कोंकणी भाशा मंडळान फाटल्या वर्सा विद्यार्थ्यां खातीर साबार सर्तींचें आयोजन केल्लें। तेतून सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार 21वी शणै गोंयबाब कथामाळ सर्त। पोरू ह्या सर्तीन गोंयभरांतल्यान 10,000 मायज भुरग्यांनी शालेय पांवड्याचेर भाग घेतिल्लो। तशेंच केंद्र पांवड्याचेर 1,074 भुरगीं ह्या सर्तींत वांटेकार जाल्लीं। एकाच दिसा 16 केंद्रांनी घडोवन आयिल्ल्या ह्या सर्तीन आमकां गोंयच्या वेगवेगळ्या सांस्कृतीक संस्थांनी तशेंच महाविद्यालयांनी जोड पालव दिल्लो। कोंकणी भाशा मंडळान दुसरी जी म्हत्वाची सर्त पोरू आयोजीत केल्ली ती म्हणल्यार 16वी राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त। ही वक्तृत्व सर्त पोरू म्हापशेच्या ज्ञानप्रसारक मंडळ महाविद्यालयाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली। ह्या सर्तीन वट्ट 39 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो। कोंकणी भाशा मंडळ घडोवन हाडपी ह्या सर्तींचो उद्देश तसो इनामां जिखप होच न्हय, भुरग्यांक कोंकणी कडेन लागीं हाडप, विद्यार्थ्यांक एक माची मेळोवन दिवप ज्या माचे वरवीं भुरगीं आपली प्रतिभा व्यक्त करूं शकतात किंवा ह्या माचे वयल्यान भुरगीं आपली कला लोकां मुखार सादर करूं शकता, ही माची मेळोवन दिवपाचो आमचो हो हेतू आशिल्लो। त्याच भायर एखादी जेन्ना सर्त घडून येता जशें की कथामाळ, तेन्ना फकत विद्यार्थीच कोंकणी कडेन येता असो ना, त्या विद्यार्थ्याक तयार करपा खातीर तेजे शिक्षक, पालक तशेंच हेर कितलेशेच जाण वावुरतात, ज्या जेतूंतल्यान चडांत चड लोक कोंकणी कडेन येतात, कोंकणी भाशेचो प्रचार जाता, कोंकणी भाशेचो प्रसार जाता। ह्यो दोन म्हत्वाच्या सर्ती जाल्योच, त्या भायर कोंकणी भाशा मंडळान 10वी एडवोकेट अरुण सिंगबाळ यादस्तीक प्रश्नमाची सर्त घडोवन हाडिल्ली। ही सर्त पणजेच्या धेंपे महाविद्यालयाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ली। तशेंच मंगळूरच्या कविता ट्रस्ट ह्या संस्थेच्या जोड पालवान भाशा मंडळान कविता वाचन सर्त घडोवन हाडिल्ली। सांगपाक खोस भोगता की भाशा मंडळ घडोवन हाडपी ह्या सर्तींनी दर वर्सा वांटेकारांचो आंकडो वाडत आसा। आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळत आसात। शाळा, महाविद्यालयां तशेंच उच्च माध्यमीक महाविद्यालयां सयत खुबश्यो संस्था कोंकणी भाशा मंडळाक आनी एकूणच कोंकणी चळवळी खातीर आमकां जुडटात आनी ह्यो सर्ती बऱ्यो नेमान चालू आसात। कोंकणी भाशा मंडळान फाटल्या वर्साक साबार कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। तातूंत मुखेलपणान कथामाळीच्या संदर्भात शिक्षकां खातीर कार्यशाळा, उच्च माध्यमीक शिक्षकां खातीर कथा लेखन कार्यशाळा, कविता लेखन कार्यशाळा, संशोधन प्रपत्र कार्यशाळा, भक्ती साहित्य परिसंवाद, मायभास दिसाच्या निमतान भास संवाद, बाल साहित्य कार्यशाळा अश्यो साबार कार्यशाळा परिसंवाद भाशा मंडळान घडोवन हाडटनाच भाशा मंडळान एक हेत नदर मुखार दवरला, तो म्हळ्यार आयच्या तरणाट्यांक, आयच्या विद्यार्थ्यांक एक माची मेळोवन दिवप, तांचे कडेन सतत लिखाण घडोवन हाडप आनी तांकां कोंकणी लेखकाचे विचारवंताचे विचार आयकुपाची संद मेळोवन दिवप हो कोंकणी भाशा मंडळाचो फाटलो हेतू। कोंकणी भाशा मंडळ जे आमी सातत्यान गेली 12-15 वर्सां बाल साहित्याचेर काम करीत आसा, तो वावर आमी त्याच नेटान आजुनूय चालूच दवरला आनी हो वावर करतना आमी ती साहित्य निर्मिती आनी त्या गटा कडेन पावोवपाचो प्रयत्न करतात। आतां साहित्य निर्मिती भितर आमगेले भुरग्यां खातीर काणयो, नाटकुली जावं हेर साहित्य, त्या भायर शैक्षणीक साहित्य आमी तयार करतात। ताचे खातीर लेखकां खातीर कार्यशाळा, मागीर शिक्षकां खातीर कार्यशाळा आनी मागीर भुरग्यांच्या आवडीचें हें पेटूल, हें आमचें 3 वटेन एका बरोबर काम चलता। म्हणटकच गेल्या वर्सा आमी बरोवप्यांक एकठांय घेवन कार्यशाळा केली, तातूंत शैक्षणीक गितां बरोवपाचो यत्न केलो आनी ते मागीर ताचे मुखार ते सीडीच्या रुपान हाडपाचो आमचें प्लॅन आसा। त्या भायर निबंधाचेर पुस्तक चालू आसा काम ताचें, मागीर पिक्चर डिक्शनरी,
मागीर सद्या व्यक्तिचित्रणाची कामां दिल्लें आसा जें चालू आसा. आतां आमचो खास पेटूल हो ही कार्यावळ सामकी भुरग्यां भितर सामकी खूब आवडीची पॉप्युलरशी आसा आनी ती आमी सगळे कडेन म्हणजे जाता त्या वाठारांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत पावचो म्हणून यत्न केल्लो. गेल्या वर्सा आमी पेडणे, मागीर म्हापसा, मागीर केपें, काणकोण, मडगांव, सांखळे अशे साबार वाठारांनी हे पेटूल केलां आनी वता थंय आमकां ताका खूब बरो प्रतिसाद मेळटा. इतलो मेळटा की आतां आमकां पेटूल सांखळे सारके तालुक्यांतूच एखादें दुसरे कडेन दिवचले करचें पडटलें कारण लोकांचो शीन आसा की आमी तांची भुरग्यांक घेना. सो असो एक बरो प्रतिसाद ह्या कार्यावळीक मेळटा आनी हें करतनाच म्हणजे करमणूक करतनाच आमी एक बरें संदेश दिवंक सोदता की कोंकणींतल्यान हें अशें इतलें बरें दर्जाचें साहित्य तयार जाता. आनी त्या वेळार त्या भायर आमचें आनीक एक भर आसता तो म्हटल्यार पुस्तक प्रदर्शन जें जंय कोंकणी पुस्तकां उपलब्ध ना म्हणजे एक सर्रास कोणी म्हणटा ते बी आमी थरयतात आनी आमच्या पुस्तकांकूय बरो प्रतिसाद मेळटा. सो अशे तरेन हें काम चालूच आसा. हाजे फुडें सुद्दां आमची शाणी मस्ती आर्ट ह्या सिडीचो वावर सुरू जाला जो फुडल्या वर्सा येतलो. शाणी शिक्षणीक गितांची सिडीचो वावरूय सुरू जाला पूण जो फुडल्या वर्सा येतलो. पूण हय गेल्या वर्सा आमचे पुराय वर्स बाल साहित्याचेर खुबशे मोलादीक वावर जाला. हांव म्हणना की सामको ज्या गतीन जावंक जाय तें जावंक ना पूण आमी सामकी तातूंत नेटान वावर करीत आसात. कोंकणी भाशा मंडळान 1979 वर्साक फकत एका भुरग्याक घेवन विद्याभवन कोंकणी शाळेची स्थापना केल्ली. भुरग्याक आवय भाशेंतल्यान म्हळ्यारच कोंकणींतल्यान शिक्षण मेळचें मुळाव्या पांवड्यावेलें हो हेतू आशिल्लो. आनीक एका भुरग्याक घेवन स्थापन केल्ली शाळा आयज 44 वर्सां जाले उपरांत लागीं 200 विद्यार्थी मुळाव्या पांवड्यार जाल्यार प्री प्रायमरी विभागा भितर लागीं 125 भुरगे शिकतात. आनी ह्या वर्साक सरकारान जें राष्ट्रीय शिक्षणीक धोरण जें चालीक लायलां तें हाच्या आदींच आमी तें प्रभावीपणान चालीक लायिल्लें पूण आतां शासकीय पांवड्याचेर तें चालीक लायिल्ल्यान शिक्षकांक पुराय प्रशिक्षण दिवन चड प्रभावीपणान आनीकय प्रभावीपणान तें चालीक लावपाचो संकल्प शाळा वेवस्थापनान केला आनीक ते तरेन ते वावुरतात. रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची स्थापना 11 वर्सां पयलीं कोंकणी भाशा मंडळान केली आनीक आयज रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर गोंयच्या शिक्षणीक मळाचेर एक नांवाजतें शिक्षणीक आस्थापन जालां हाचो आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा आनीक आनंद आसा. फकत शिक्षणीक मळाचेरच न्ही अर्थात शिक्षणीक मळाचेर 100% निकाल फाटलीं साबार वर्सां ती परंपरा राखल्याच पण ताचे बरोबरच विज्ञान तंत्रज्ञान कला खेळ हाजे बरोबरच शास्त्र ह्या नदरेंतल्यान ह्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी गोंया आनी गोंया भायर सुद्दां एक नामना मेळयल्या आनीक उंचेल्या पांवड्यावेलीं इनामांय बी जोडपांत तांकां यश फावो जालां. कोंकणी भाशा मंडळाचें जें शाळा वेवस्थापन आसा दोनी शाळां खातीर तें विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण उदरगतीच्या नदरेंतल्यान वेगळ्यो कार्यावळी वर्सभर आंखता आनीक जैतवंत करता. शाळेचे विद्यार्थी वेगळ्या विभागांनी वेगळ्या मळांचेर बरें यश संपादन करतात हाचो आमकां सगळ्यांक आनंद आसा. कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर मुखार व्हरता आसतना कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून म्हाका वा म्हज्या पुराय कार्यकारी समितीक आमी एका इतिहासाचे प्रतिनिधी आसात हाची एक पुराय जाण आसा. कोंकणी भाशा मंडळान पोरू आपली 60 वर्सां पुराय केली, आपलो हिरक महोत्सव मनयलो. 60 वर्सांच्या ह्या प्रवासात कोंकणी भाशा मंडळान आयज मेरेन कोंकणीचें नांव वा कोंकणीची जी गरज आसा ती गरज भागोवपाचो पुराय यत्न केला. सुरवातेक कोंकणीतलें व्याकरण म्हणया किंवा शिक्षणीक नदरेंतल्यान गरज आशिल्ली कोंकणीची पाठ्यपुस्तकां तयार करपा पासून आयज मेरेन कोंकणी भाशा मंडळ बाल साहित्य शिक्षणीक साहित्य तयार करपाच्या ह्या मळार भोवमोलाचें योगदान दीत आसा. पोरू 60 वर्सां पुराय करता आसतना आमी कोंकणीतल्या कांय म्हालगड्यांचो भोवमान घडोवन हाडलो. नागेशबाब करमली, उदयबाब भेंब्रे, दामोदरबाब मावजो, पुंडलीकबाब नायक, मीनाबाई काकोडकार तशेंच हेमाबाई नायक हांचो भोवमान करतना खऱ्या म्हळ्यार आमी तांचे आशिर्वाद घेतले, तांच्या कडल्यान उर्बा घेतली, तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेतली. कोंकणी खातीर वा गोंया खातीर वावुरपी कांय म्हान गोंयकारांचो मानद सभासदत्व दिवन आमी भोवमान घडोवन हाडलो. हें सगळें करपा फाटल्यान आमचो हेतू इतलोच की तांणी जें काम आयज मेरेन केलां त्या कामाक सलाम करप, तांकां नमन करप आनी तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर मुखार व्हरप. आमी जेन्ना वेगवेगळ्यो सर्ती घडोवन हाडटात, कार्यशाळा घडोवन
हाडटात, वेगवेगळे उपक्रम घडोवन हाडटात, तेन्ना आमचो होच हावेस आसता की खंय तरी कोंकणी मनशाक कोंकणी भाशे कडेन कोंकणी संस्कृताये कडेन लागीं हाडप, तांकां जोडून दवरप. आनी म्हणून तर शणै गोंयबाब कथामाळ जावं किंवा राधा मुकुंद नायक वक्तृत्व सर्त जावं, ह्यो सगळ्यो सर्ती आयोजीत करता आसतना आमकां गोंयांतल्या वेगवेगळ्या संस्थांक कडल्यान वेगवेगळ्या शिक्षणीक महाविद्यालयां कडल्यान सांगात मेळटा, आदार मेळटाच. पूण ताच्याय भायर शणै गोंयबाब कथामाळ वा ह्या सर्तींनी वांटेकार जाल्ले सर्तक आयज आमकां आयोजनात आदार करतात, आमच्या आयोजनाचो एक भाग जाला. ही आमची सगळ्यान व्हडली जोड अशें आमकां दिसता. कोंकणी वाचन विश्वासारको उपक्रम आमी कांय वर्सां आदीं सुरू केलो आनी ह्या कोंकणी वाचन विश्वाच्या वेगवेगळ्या कार्यावळींत ज्यांनी आपले विचार सादर केले, ज्यांनी आपले पेपर सादर केले, तेच आमचे तरणाटे वांगडी आयज कोंकणी वाचन विश्वाचें काम, कोंकणी वाचन विश्वाच्यो कार्यावळी मुखार व्हरतात. ही आमची जमेची बाजू अशें म्हाका दिसता. कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर मुखार वता आसतना कोंकणी भाशा मंडळाक आनी एकंदर कोंकणी संस्कृताये कोंकणीच्या ह्या वावरात तुमचो सगळ्यांचो आमकां हातभार आशिल्लो आनी हाचे मुखार आसतलो हातूंत म्हाका मात्तूय दुबाव ना. हांव परत एक फावट तुमकां कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्धापन दिसाची परबी भेटयता. जय गोंय, जय कोंकणी.